देव आमचो भाव, तूं म्हजो भाव, देव आमचो भाव, तूं म्हजी भयण, जेजू आमचो भाव, आनी आमी एक, जेजू सोगलीं, आमी सोगलीं एक, देवा उतोराय वता तेन्ना आमी एक, जेजू सोगलीं एक, ताच्या नांवान प्रार्थीता तेन्ना आमी एक, जेजू सोगलीं एक. देव आमचो भाव, तूं म्हजो भाव, देव आमचो भाव, तूं म्हजी भयण, जेजू आमचो भाव, आनी आमी एक, जेजू सोगलीं, आमी सोगलीं एक. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. हे मिसाचें बलिदान भेटयलां जुझे आतोन डिसोजा हाच्या आत्म्याक, तशेंच जोकी एंथनी वेगस हाच्या आत्म्याक. मागुया हाज्या दिसाक आपल्याचो जल्माचो दीस संभ्रमता 91st बर्थडे लुड्डीन पेरेरा ह्या आमच्या भावा पासत मागुया. तशेंच तानिया आपल्याचो जल्माचो दीस संभ्रमता. हाज्या दिसाक आपल्याची वेडिंग एनिवर्सरी मनयता फिलीप आनी सुवर्णा पेरेरा, तशेंच अमेलिना आनी पाश्कवाल डिसोजा तांचे पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. मोगळ भाव भयणीनो, देवाचें नांव आमच्या जिवितांत आमी सांबाळून तें आमच्या ओटांनी उच्चारून आनी पवित्रायेन आमी वाडूंक आमकां सगल्यांक आदार मागुया. आनी साबर बाबती जेजूक आनी ताच्या नांवाक आमी मान दिवंक ना. आमकां जायते भाशेन हें नांव, देवाचें पवित्र नांव आमी उच्चारलां आनी पातकांत पडल्यात. म्हूण ओळखून आमच्या पातकांचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सूख दिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून थोडान उच्चारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बायग्यो सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, आमचो संवसार तुजे मांडावळी पोरमणे चलूंक, तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सोबेक संस्थायेन तुजी भोक्ती करूंक मेळूंक हो संतोश भोगूंक आमकां निर्मी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें
पवित्र आत्म्याच्या एकमणान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. बागिवोन पेद्रूचे पयली चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, ह्याच तरुणाक प्रवादी रावताले आनी ताचे सोदीक लागलोले आनी देव तुमकां दिवचो आसलो त्या देण्या विशीं ताणें बाकितां केलीं. क्रिस्तान कोश सोंसचे आसले आनी उपरांत ताका मुयमा मेळची आसली. हाची खबर तांचे सोवें आसलोल्या क्रिस्ताच्या आत्म्या आदींच फुडें सांगून दवरली. आनी हें सगळें केन्ना आनी कशें घडटलें आसलें तें सोदून काडून वावुरलें. तो संदेश आपणाचेच खातीर न्हय पूण तुमचे खातीर ते परगडटाले म्हूण देवान तांकां कोलीत केलें. जे कोण स्वर्गांत ताण धाडलोल्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुमकां आतां शिवर्तमान परगडटात तेय तोच संदेश तुमकां परगट कोत्तात. देवदूत लेगून आशेन ताची ओळख घेवंक सोदतात. देखून तुमची मनां सारकी मेकळी करात, चोत्राय धरून चलात आनी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना जी तुमकां कृपा मेळटली तिचेर पूर्ण विस्वास ठेवात. सोत अल्को नासल्यान तेन्ना तुमी चलतल्यात त्या वंडवण्यांनी प्रमाणे चलूं नाकात पूण कालती पालोक भुरगीं जायात. जाणें तुमकां आपयल्यात तो पवित्र, देखून तुमी तुमचे चालीन पवित्र जायात. कित्याक अशें बरयलेलें आसा, हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात. देवाचें उतोरें. देवाचे उडोवकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोरियां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवून दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. इस्रायलचे कुळीतान आपलो तीर विस्वाशी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. शेकांचे प्रितमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे प्रितमे गणगणान सर्वेस्पराच्या मानान कुशाल गितां घडून गाव आनंदान उलास सोड. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. उद्गार. Sorvesporal soy, sorvesporal soy, sorvesporal soy, sorvesporal soy. बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दुनिया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सर्गीचे राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Sorvesporal soy, sorvesporal soy, sorvesporal soy, sorvesporal soy. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसूं. मार्गो परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पेद्रून तोंड घालून अशें जेजूक म्हणलें, पळय आमी सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. जेजून जबाब दिलो, हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोणूय म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत घर दार, बाब भयण, आवय बापूय,
भुरगीं बाळां वो शेतां बाटां साणीत जाल्यार आतांच ह्याच काळान दुमाळ्या बरोबर तो घर दारां भयणी भाव भयणी आवय बापूय भुरगीं बाळां आनी शेतां बाटां एकाक 100 घेतलो आनी येता त्या काळान सासणाचें जिबी जोडटलो. पयलीं आसात ती 7 जाणां निमाणी जातलीं आनी निमाणी आसात ती पयलीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो आमकां मानमेंत आसात. 10 मानमेंतांतलो एक मानमेंत जावन आसा देवाचें नांव बेमानान घेवं न्हय. डू नॉट टेक द नेम ऑफ गॉड इन वेन. म्हणजे नांव देवाचें नांव आसा तें आमी पवित्र सांबाळूंक जाय. आमी पवित्रतायेन वाडटलीं जाल्यार हें नांव देवाचें नांव आमी आमच्या जिवितान तोंडार घेवन वो जिवितांत सांबाळून पवित्रतायेन आमी वाडूंक जाय. आनी जेन्ना अशें कोत्ता देवाची देणी आमकां उपोट फावो जातात. पूण आमची सदांची चाळ जाल्या वेगवेगळ्या कारणाक लागून आनी अदी करून फोट्यो मारूंक एकदां देवाचें नांव आमच्या तोंडार आमी घेता. आनी जेजू आयज आपल्याच्या सिसांक म्हणटा म्हजें पासत म्हणजे जेजू पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत जो कोस भोगूंक वो त्रास भोगूंक वो सगलें सोडून दिवंक तयार आसा ताका उपोट देणी फावो जातली. जेजू पासत कोण जियेता ताका साबार देणी फावो जातली म्हूण जेजू आमकां सांगता. आनी सिमाच्या जिवितान आमी पळयलें जाल्यार हेंच पळयता. जेन्ना जेजूक ल्हान आसलेलो ताका देव मंदिरांत व्हेलो हे सिमियोन ताका आपल्याच्या हातान घेतलो आनी म्हणलें सायबा आतां म्हाका शांतीन वचूं दी कित्याक तुजें तारण हांवें पळयलें. अब्राहमाक बासायल्लें. अब्राहम देवाचें नांव आपल्याच्या जिवितान सांबाळलें देखून ताका जायतीं देणी देवान फावो केली. आयज जेजू आमकांय सांगता फुडें आमच्या जिवितान वयर सकला जातलें. आमच्या जिवितान जायत्यो आडकोळ्यो येतल्यो. आमच्या जिवितान आमकां जायतें उणें करूंक पडटलें. पूण देवाक आमच्या जिवितान धरुया. जेजूक आनी ताच्या शुभ वर्तमाना पासत आमी जिवया आनी असले आमी जियेतले तेन्ना आमी पवित्रतायेन वाडटले. कित्याक देव जावन आसा पवित्र. पयलें वाचप आमकां उदास करता तो पवित्र आनी आमी पवित्र जावंक जाय. असल्या कृपेन आमी वाडूंक आमकां सगल्यांक आदार मागुया. बेटोनीचे वेलार गायन गावया तुकाच बापा. C38 पेज 44. C38 पेज 44. Tukas Papa, Sur Moce, Svika Tuka Tukas Papa, Sur Moce, Duce se cotascere, Moce atke, Moce paike, Svika Kora Takoše. Tuzo mojmo potvor koru, Šukovo sobljankivu. Tukas Papa, Sor moče, Vita tuka ekane. Tukas Papa, Sor moče, Tuče se korkašere. म्हज्या बाबणीदो म्हजें तुमचें बलिदान सोद पदवेदारा देव बापाक
बांदता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान थारी वयवेंत आमच्या आनी आख्खे बोवीत सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या कोणवाळ्या बापा, तुजी भोक्ती करूंक आमी तुका भेटूंक जाय. तो गोवाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो तूंच आमच्या हातांनी घालताय. ताचे वरवीं हे आमचे भोक्तीचे इनाम सरकार आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळ्याच आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सोर काळें सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हेवूय तुजेंच आमकां आनी एक देणे. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Povit, 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 Dobarazzo sorvezzor tu, sorgami संसार, Olea tucea voi povar, Usogi tuca soi soi, soi soi soi, Sorves fora ceravi, Ietata cazoi soi, Usogi tuca soi soi, soi soi soi. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कोस मरून ससूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच वरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचें बोक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो जबाब दिवन आमी बाबाताचो गूड परगटुया. सुमया जेजू, आमी हो उडो खाताव आनी एक आसितले पियेताव. तितलेय पावटी तूं वय बाबान येसोर आमी तुजें मरण परगटाव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडूंची कास समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडा रगो शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचे विसालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान
त्या आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसडीत मुखार पडोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतां दुवांची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता. हांकवार मारे देवाचे माय बागेवन झुजे तुज्या पुदीच्या सांगाती बागेवन दोन गोता आनी सोर काळें तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमचें जिवीत देवा पासत जिवूं ताच्या माना पासत आमी वावरूं आनी शुभ तो मान आमच्या जिवितान मानून घेवंक आदार मागून जेजून शिकयलेलें मागणें म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र चे राय सामकायो तुजी कोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बुक्षेता तुशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणीक पडून दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळल्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितान गोठाय सवस्काय भलायकी पेकोवणी आमकां दी सरींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बावट्टान बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. जेजून आमच्या सम्यान आपल्याच्या सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता म्हणटा तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमण तिका शांती दी आनी तूं तिका एकपट्टान सांबाळ. जो जेन्ना राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. हो तो जो जेजू आमचो सर्वंडार जो आमच्या जिवितान भितर सरता ताका आमी आमच्या जिवितान सांबाळूंक आनी ताचें बरी खबर शुभ वर्तमान आमच्या जिवितान वेव्हारान घालूंक हो जेजू आमकां जाता आदार आनी बळ. विस्वासान ह्या सोम्याक येता ती सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तेका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
कुमण्याच्या वेळार गायन गावया तुका आमची गरज D43 पेज 71 D43 पेज 71. Jesus orgonara, Duclen soșe zane, Coșe abituca, Ducam cigoros, Jesus orgonara, Duclen soșe zane, Coșe abituca, Nella muncia scigo, Buche l'ore al cielo, Dare l'ore al vivo, Ire volta chila, Corce volta cada, Tu che sarai pusmo, Udar calza pavu, Tu cam cigoros, Tu cam cigoros, Jesus orgonara, Duclen soșe zane, Doșe abituca, Ducam cigoros, Jesus orgonara, Duclen soșe zane, Doșe abituca. उबे रावया. प्रार्थुया. काकलूट सारा बापा, सोडवण दितोल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केले. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय, तशेंच ह्या जेवणा वरवीं स्वर्गा तुज्या सासनाच्या सुखांक दोयीन आमकां वांटो दी. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्विस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सो पदवीदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक गायन गावया कुशाल काळजान F12 पेज 91 F12 पेज 91. Deva mundiratli ata kushal kaza, Deva shanti bae sorum